नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामो दिवपाच्या मागणेचेर सीजेपी ठाम. सरकारान शेनवार मेरेन मागला वेळ. मागणी मान्य जाली ना जाल्यार देशभरात आंदोलन आनीक खर करपाची दिल्या सीजेपीन शिटकावणी. मोपा फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाक सरकारी तिजोरेचो आधार. 2 कोटींचो वीज खर्च उखलपाक सरकाराचो निर्णय. 2 कोटी रुपयांचे बील माफ करपाच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीचो खर विरोध. मडगांव कोंब एका नामनेच्या दोतोराच्या चल्याच्या दिसा उजवाडाक कथीत अपहरण. सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल. दुबावितांक घेतले ताब्यात. दक्षिण गोंय एसपीची म्हायती. उटंगराचो पावस आनी हुंवारावरी परिस्थितीत न्हंयो, घसघशे, तळयो आनी दर्यादेगेचेर वचप टाळचे. अपघात टाळपा खातीर सरकारान जारी केली म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां. 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालात घोळ जाल्ल्यान कला अकादमीचो वांगडी सचीव सतीश गांवसान केलो निशेध. प्रकाराची खोलायेन जावची चवकशी म्हणून कला अकादमी सयत सरकाराक बरयलें पत्र. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्यान विरेश बोरकारान घेतलो पक्षाचो ताबो. पक्षांतल्यान 10 जाणांक बेकायदेशीर रितीन भायर काडप्यांक पक्षांतल्यान काडले भायर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. केंद्र सरकारा कडेन जाल्ले बसकेत सीजेपीन आपल्या कांय मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा असो दावो केलो. तरी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाणें राजीनामो दिवपाच्या मागणेचेर सीजेपी ठाम आसात. ह्या मागणेचेर सरकारान शेनवार मेरेन वेळ मागिल्लो आसा. मजगतीं फावो तो निर्णय घेतलो ना जाल्यार देशभरात आंदोलन आनीक खर करपाची शिटकावणी सीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी दिला. गोंयांत स्मार्ट मिटर आनी वाडपी लायटीच्या बिला आड निशेध करीत लोक रस्त्यार देंवत आसतना मोपा हांगासर फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला. देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागल्या. दुसरे वटेन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो. ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान मागणी केला. मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची वेवस्था केली. हे वेवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो. सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचे थारायल्ले खंय. पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो. देखून आतां पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा. ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्या विशीं चर्चा सुरू जाल्या. अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात. मजगतीं गोंय काँग्रेसीन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केला. फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचे 2 कोटी रुपयांचे बील माफ करप चुकीचे. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो. संबंधीत आयोजकांनी पुराय बील भरचे. ह्या निर्णया कडेन संबंधीत सगळी सरकारी कागदपत्रां जाहीर करची आनी ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान मागला. आयकात. गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको. म्हणल्यार जे मनशाक 1000-1200 रुपया बील येताले ताका 6000, 7000, 8000 बील येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली.
मोर्चा जाले ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले, नाजाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. अशा परिस्थितीन जेन्ना सामान्य मनशाक बिलांचे वज्या सकयल चिड्डयता आनी कसले मनशांक त्रास जाता हो, जे सादे क्लास सी क्लास डी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसतले, एक मनीस घरान जोडपी आसता, ताका 4-5 पोटां भरपाचें आसता, ताका भुरग्यांचें शिक्षण आसता, तातूंत मागीर सेव्हिंग आसता, तातूंत सण येतात, मागीर सामान्य शेतकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, बारीक नुस्तें विकपी आसतलो, नुस्तें धरपी आसतलो, टॅक्सीकार आसतलो, फुलां विकपी आसतली, लायटीची बारीक इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतले, म्हणजे सामान्य मनीस, समाजांतले सामान्य मनीस, तांकां एक कितले जोड आसता, 20,000 25,000 हे पगार. आनी तुमी पळया न्ही आज सरसकट मनशाची इन्कम कितलो आसा, ते मनशांक जेन्ना अशी भडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला, जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायव्हेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारीत, ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयला की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायव्हेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची, जेणे करून हे जे स्कॅम जाला हाजे प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. फॉर्म्युला 4 हो धार्मीक इव्हेंट किंवा सामाजीक इव्हेंट किंवा ब्लड डोनेशन इव्हेंट किंवा लोकांक मदत करपाचो इव्हेंट नासलो. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल्स दिता, कसले टेंडरिंग ताका नासता, आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायव्हेट कंपनीचो, आनी तो कसलो इव्हेंट फॉर्म्युला 4 म्हणटा तो सामान्य मनशाचो एंटरटेनमेंटूय न्हय. हे जे जमनी हांच्यांनी विकून लँड कन्वर्शनां करून मोठ्या प्रमाणात झाडां दोंगर कातरून जे दिल्लीकारांक हाय क्लास दिल्लीकारांक जे हांगा गोंयान गोंयकार करपाचो घाट घाला बीजेपीन, तांचो एंटरटेनमेंट जावपाचे चोचले फॉर्म्युला 4 म्हणटा ते. हे सामान्य मनशान थंय अफोर्डूय जावपाचें ना आनी ते थंय पावपाचेंय ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून महसूल खात्यान नागरिकां खातीर म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. उटंगराचो पावस आनी हुंवाराच्या परिस्थितीत न्हंयो, घसघशे, तळयो आनी उदक आशिल्ल्या सुवातेचेर वचप टाळचें अशें आवाहन सरकारान केलेलें आसा. हुंवार आयिल्ले रस्ते, सांकव आनी उदकापोंदा गेल्ल्या रस्त्या वयल्यान प्रवास करप टाळचे अश्योय सुचोवण्यो दिलेल्यो आसात. हवामान खात्याची शिटकावणी अशी आसा आनी प्रशासनाच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें, तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत 112 म्हणजे 112 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो असो सल्लो लेगीत दिलेलो आसा. गोंय कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकाला विशीं एक नवो वाद आता निर्माण जाला. 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालात घोळ केल्ल्यान कला अकादमीचे वांगडी सचिव सतीश गांवसान खर निशेध केला. परीक्षकांक काळखान दवरून सर्तीच्या निकालात सरळ घुसपागोंदळ आनी बदल केला असो आरोप करून ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी करीत कला अकादमीच्या वेवस्थापना सयत सरकाराक ताणें पत्र बरोवन धाडलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो अंतर्गत संघर्श सुरू जाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पक्षाचेर विरेश बोरकारान ताबो घेतलो. बोरकारान सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी अजय खोलकाराक निलंबीत करून शिस्तबद्ध चौकशी करपाचो आदेश दिला. त्या भायर 10 व्यक्तींक बेकायदेशीर रितीन पक्षांतल्यान काडून उडयलो असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचो आदेश ताणें दिला. गोवन्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पक्षा भितर व्हड संघटनात्मक बदल जाहीर केल्यात. पक्षाचे संविधानाचे उल्लंघन केल्ल्यान आनी अनधिकृत कृती केल्ल्यान पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी अजय खोलकाराक रोखडेच निलंबीत केलो.
शिस्तबद्ध रितीन समिती या प्रकरणाची चौकशी करतली. चौकशे वेळार सरचिटणीस विश्वेश नायकाक आपली बाजू मांडपाची संद दितले अशें पक्षान स्पश्ट केला. ते भायर 16 जून 2024 दिसा 10 वांगड्यांक बेकायदेशीर रितीन पक्षांतल्यान काडून उडयलाय असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचे निर्देश ताणें दिल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाची नोंदणी करतना 2 वेगवेगळ्यो रचणुका जाली आनी एक राष्ट्रीय संघटना जाल्यार दुसरे गोंय राज्य संघटना स्थापन जाल्ली. त्या वेळार विरेश बोरकर हे दोनूय संघटनाचे संस्थापक अध्यक्ष आशिल्ले. उपरांत मनोज परब हाची गोंय राज्य संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. मजगती राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हण पक्षाचेर ताबो विरेशान घेवन गोंय राज्य संघटनेचे सगळे पदाधिकारी निलंबित करपाचे आदेश जारी केल्यात. या सगळ्या घडामोडींक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भितरल्या अंतर्गत सत्तेच्या संघर्षाक नव्या टप्प्यात प्रवेश केला आणि गोंयचे राजकीय मंडळ हे परिस्थितीचेर बारीक नदर आसा. थोडे दीस पयलू आमचे फाउंडर मेंबर्स जे आसा तेंच्यांनी एक म्हाका लेटर बरयल्लें आनी तितून खुबशे विशय जे आसा ते इश्यूज जे पार्टी रिलेटेड आसा तेजेर मेन्शन केल्ले आनी म्हाका तेंच्या थ्रू सगळे पॉइंट आउट जे आसा ते हायलायट जाले आणि तेजे नंतर आमी आयज थोडी डिसिजन्स घेतलेली आसा आणि ती डिसिजन्स पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आवटूय केल्ली आसा. पयलू म्हटल्यार जे थोडे मेंबर्स जे आसा ते टर्मिनेट केल्ले, 10 मेंबर टर्मिनेट केल्ले आणि तेंचे बाबतींनी म्हाका फाउंडर मेंबरांनी बरयले की 10 मेंबरांक एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तांकां हें करूंक ना आनी तांकां जो डिसिप्लिनरी एक्शन कितें घेता नाल्यार ती एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन घेवपाचें आसता पण तें जावंक ना. सो तेंचे पयलू जे टर्मिनेटेड मेंबर आसा तांकां सद्याक परत घेवन सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा. तशेंच जी तेंची टर्मिनेशन आसा ती रिवोक करून सस्पेन्शनार दवरला. जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसलो आनी अजय कोलकर ट्रेजरर आसलो. त्या दोनांकूय सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा कारण खुबशे पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर जे पार्टीक डॅमेज जाल्ले आसा जावं हार्म करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्यात हितून तांकां दोगांकूय सस्पेन्शन केल्लें आसा. सगल्यो स्टेट लेवल कमिटीज ज्यो आसा त्यो सगल्यो कमिटीज सद्याचे हितून डिजॉल्व केल्या. टील विथीन 45 डेज आमी इलेक्शन करून रिकॉन्स्टिट्यूट सगल्यो कमिटीज ज्यो आसा त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचें काम करतले आनी हें सद्याक करपाचो एकूच कारण आसा तो म्हटल्यार आता बेगीनूच इलेक्शन येवपाचें आसा आनी सगळे लोक कन्सर्न आसा की कशे तरेन इलेक्शन जातले. सगळे आमकां प्रश्न करताले, विचारताले की इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी हो जो बोवाळ जाला तितून पार्टीक डॅमेज जाता. सो एक पार्टी स्ट्रेंथनिंग आनी पार्टी रिबिल्ड करपाचो हो आमचो स्टार्ट आसा. न्यू इलेक्शन आमी विथीन 45 डेज करून आमी स्टेट प्रेसिडेंट जावं बाकीच्यो कमिटी ज्यो आसा त्यो कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी त्या कमिटीचे थ्रू बाकीचे आमकां काम खुबशें आसा कित्याक इलेक्शनूय लागीं पावला. आरजीपी आनी स्ट्रॉंग जातली. आमी खूब जाण म्हणटाले आरजीपी अशें जालें तशें जालें म्हणून. सो ते जावपाक दिवची ना आमी आरजीपीची जी आयडियोलॉजी आसा इट इज रिजनल, आमची रिजनल पार्टी आसा. आमी स्ट्रेंथनिंग करून गोंयकारांचे जितले विशय आसा ते जाणून घेवन आमी फुडें वचून लोकां मेरेन वयतले आनी 2027 इलेक्शनाक आमी आमचो बहुमतान जाता तितले आमदार आमचे निवडून हाडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावपाचें प्रकरण खूब गंभीर आसा. ह्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कडक पावलां उबारल्यात. केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाचो आदेश दिला आनी गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच गैरवेवहाराचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणयला. ह्या धोरणाक लागून परीक्षेची पारदर्शकता तिगून उरतली. देखून विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोखाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. नमस्कार. नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या पेपर लीक हे प्रकरण तशें खूब गंभीर आसा. हे प्रकरण परत केन्ना जावपाक जायना हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्यांनी घेतलेल्या सगळ्या निर्णयांचे पयल्यात पयलीं हांव स्वागत करतां. खरें म्हटल्यार हे प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना तुरंत लक्षांत आयल्या उपरांत सरकाराच्या जे ह्या प्रकरणात इन्वॉल्व आशिल्ले असल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केले ते आज भितर आसा. आनी हाज्या उपरांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट हो सेट केलो आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट केल्या उपरांत फुडल्यो तांचेर कशा पद्दतीत कारवाई करप हे ऑलरेडी भारत सरकारान ठरयलां. हाज्या संदर्भात नवीन बिल आयच्या कॅबिनेटांनी घेवन येता आनी फुडले फावटी ते पारीतूय करतले. म्हणजे आनी केन्नाच अशा पद्दतीचे पेपर लीक हे जावपाक जायना.
भुरग्यांच्या भविश्याकडे केन्नाच खिलवाड जावचो न्हू म्हणून जाता तितकी कडक आनी स्ट्रिक्ट निर्णय हो ह्या बिलाच्या रुपात घेतले म्हणूनय बी हांव भारत सरकाराचे आभार व्यक्त करता. पेपर लीक जाल्या उपरांत रोखडीच भुरग्यांची एग्जाम घेवप हे तितकेच गरजेचे आशिल्ले कारण त्यांचे एक वर्स पिड्ड्यार जावपाक जाय नाशिल्ले. पुराय तयारी करून भारत सरकारच्या HRD मिनिस्ट्रीत एग्जामी घेतल्यो, त्यांचो रिजल्टूय डिक्लेअर केलो आणि रिजल्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत ऑलरेडी त्यांचो फुडलो मेडिकल एग्जामिनेशनाचो प्रोसेस हो ऑलरेडी सुरवात जाल्लो आसा. आमी अशा पद्दतीचे पुराय म्हणजे गोंयांतूय बी ती एग्जाम स्ट्रीमलायन जावची म्हणून पुराय गोंय सरकारय सातत्यात सहकार्य करीत आसा. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या निटाची एग्जाम ही आनिकूय बी खूब मोठ्या ट्रान्सपरंट पद्दतीन जातली. आमी सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी पळयता आसतना भुरग्यांचो फुडार, भुरग्यांचे भविश्य हे उज्वल जावचें सातत्यात आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जातले आसत जाल्यार ते आमचे युवाच करपाक शकता आनी हो युवा भारत घडोवपा खातीर तुमचें भविश्य हे उज्वल जावपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर केल्या हाजेय बी जतनाय आसप आमकां गरजेचें आसा. आमी पळयता की वेगवेगळे पॉलिटिकल एम्बिशियस आसलेले लोक आसतले, शक्ती आसतल्यो, ह्या तरणाट्यांचो उपयोग हे पॉलिटिसायज करपा खातीर वापरतात. आमी ह्या कडेन लक्ष न दिता हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुमचे फुडार उज्वल घडोवपा खातीर, तुमचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकजूट रावन म्हाका दिसता की आमचें भविश्य हे उज्वल घडोवया, देशाचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून वावरुया. हीच म्हाजी कळकळीची आनी नम्रायेची विनंती. देव बरें करूं. उत्तर गोंया सयत दक्षिण गोंयांतूय FDAच्यो धाडी चालू आसात. FDAन दक्षिण गोंयांत दूद सप्लाय करपी दुकानाचेर धाड घातली. लेबल नाशिल्ले सुमार 20 किलोचे पनीर जप्त केले. जप्त केल्ले पनीराची किंमत 30,000 रुपया आसा. तशेंच 7 आस्थापनांक 14,000 रुपयाचो दंड घातला. स्वयंपूर्ण गोंय अभियाना खाला राज्यात भाजीपालो उत्पादनात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या आणि भायल्या राज्यांतल्यान भाजीपाल्याची आयात 40% उणी जाल्या. आता गोंयांतली फक्त 60% भाजी हेर राज्यांतल्यान आयात जाता अशी माहिती कृषी खात्यान दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हालींच 25 खात्याची संयुक्त बसका घेतली आणि फुडल्या 90 दिसां खातीर कृती आराखडो तयार करपाचो निर्देश दिला. मजगती खात्यान एक मार्गदर्शक तत्व जारी करून शेतकाऱ्यांनी रासायनिक साऱ्याचो चड वापर टाळचो अशें आवाहन केलां. गोल्डाचे कितें स्कीम फॉर्म्युलेट केल्या वाडपा लागून ना मॅरी गोल्डा सीएमान कितें सांगलां की जे पळय स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत आसा तातूंत भितर आमी चडांत चड भाजीची केल्लीच आसा ऑलरेडी. भाजी आमी जवळ जवळ आतां 40% आयात कमी जाला आनीक 60%च आमी आयात हाडटात. 40% भाजी पळय जी आसा ती आमी ओन तयार करतात. तर तशेंच तातूंत ताणें आमकां डायरेक्शन दिलां. पयर एक मिटींग जाली की 90 days एक्टीव प्लॅन विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड अशी म्हणून आमी एक स्वयंपूर्ण अंडर मिटींग घेतला आणि तांणी सगळे लायन डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज, डायरेक्टर ऑफ वेटनरी, मागीर RDA अशी सगळ्यांची मिटींग घेतली. 25 डिपार्टमेंटां आपयली तांणी आनी तांकां 90 दिसां भितर आमी फुडल्या मॅक्झिमम कितें करपाक शकतले ऑन द ग्राउंड सो देन विजिबिलिटी दिसतली असो एक एक्शन प्लॅन तयार केला. आनी तातूंत आमगे डिपार्टमेंटा भितर रोजां म्हणल्यार मॅरीगोल्ड, सुरण अशे आनीक मुस्का सांगो म्हणल्यार आमी ड्रमस्टीक म्हणटा पळय ती, आनी आमी जवळ जवळ 5 ते 10,000 बियां सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमचे येतात कोडार थंय घातले आसात आनी जवळ जवळ 3 लाख रुपये आमी रोजांचे घातले आसात. ह्या लोकांक आमी दितले आनी येणाऱ्या एक 90 दीस भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्राउंडाचेर कितें तरी बदल करून स्वयंपूर्ण जावपा खातीर यत्न करता. पावसाची डेफिशियन्सी खुबशी आसा आनी शेतकारांक हाजो खुबसो मार बसलो अशें म्हाका कळटा. जावं लेट जाला हाजेर तुमचे कडेन कितें आयलां डेटा कितें आयला? हय आमी सगळे असेस केला. एक
हांगाच सोडलें सालसेती 2 हेक्टराक खारी उदक भरून चड पावस नासलेल्यान तें ड्रेन जालें ना. सो तें खारी उदकान तांकां लायिल्ली जी ट्रान्सप्लांटींग आसा ती पाड जाला. बाकीच्या कडेन ट्रान्सप्लांटींग आमी डिले केलें. आमी एक एडवायजरी काडली आनी त्या एडवायजरी नुसार शेतकऱ्यांक सांगिल्लें की तुमी कॅमिकल खत घालनाकात आनी ट्रान्सप्लांटींग डिले करा म्हणून. ट्रान्सप्लांटींग डिले जाला पूण पाड जालो ना. पूण थोडेशे कडेन सांग्यार काजूर ह्या भागांत सोरो मातसो पाड जाला थोडे कडेन. बाकी कडेन सोरो सुद्दां पाड जालो ना. पूण ओन्ली थिंग डिले जालें तें मान्य करता हांव. कित्याक 20 दीस डिले जाले, 15 ते 20 डिले जाले. तातूंतल्यान प्रोडक्शनाचेर थोडो मार येवपाक शकता ना म्हणपाक ना. राज्यात सध्या पावसान बरोच नेट धरला. नेटान वारें मारून पावस पडिल्ल्यान गोंयांत खुबशा वाठारांनी झाडांची मोडतोड जाल्या. दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जाला. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस म्हटल्यार 25 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. नागरिकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. आयज सकाळी आमच्या गायल फकीर पाटाचे रोड वयता त्या रोडाचेर एकदम आकाशी 2-3 झाडां एकदम पडली. आनी जेन्ना आमच्या फकीर पाटा ग्रामस्थान जेन्ना म्हाका कॉल केलो सगळ्या तांकां मातसो त्रास जालो ती कामाक वचपाक येवपाक. तरी तेणी म्हाका कॉल करतकच हांवें रोखडें फायर ब्रिगेड कॉल केला. तेच्या उपरांत ते 20 मिनटां हांगा पावले आनी तेच्या रोखडेच आमचो रोड आयज मोकळो केल्लो आसा. इतकेच बरें जालें की कोण गाडी बिडी नासतना ते झाड पडले की तेचे कोणाचेर पडलेले तर आयज लुकसाण जातलें आसलें बरें. त्या कारण हांव फायर ब्रिगेड आमचे अशें बरें काम करता की नेक्स्ट टायम सुद्दां आमच्या रंगावड्या रोडाचेर झाड पडलेले तेन्ना हांवें फोन करून ते एक 10-20 मिनटांनी थंय पावले आनी ते रोड क्लियर केल्लो. म्हादय न्हंयच्या वादाच्या फाटभुंयेर गोंया खातीर थाकाय दिवपी गजाल मुखार आयल्या. निमणो न्यायालयाचो निर्णय जाय मेरेन कळसा बंडोरा प्रकल्पाचेर कसलेंच काम करचें न्हय अशे निर्देश केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक दिल्ल्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. आदेशाची प्रत अजून पळोवंक ना तरी ही गजाल गोंया खातीर सकारात्मक आनी बरी बातमी आशिल्ल्याचें मंत्र्यान म्हटलां. म्हादयचेर आज पेपर सगळं तुम्ही पळोवनाच म्हाका आज पेपराची बरी न्यूज येयल्या. सेंट्रल गव्हर्मेंटान कर्नाटकाक कळयलां की जो पर्यंत कोर्टात डिसिजन जायना तो पर्यंत कांयच करपाचें ना. हांवें आजून ऑर्डर कॉपी पळोवना, प्रेस आयटम फक्त येयला आसा. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड न्यूज फॉर ते वयर सकयल हें करताले लोकांक चलबिचल करताले पळय ते तेगेला करता. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एका प्रकरणात सांज चल्याच्या हिताक प्राधान्य दीत चल्याक घेवन आवयक अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिली. आवय बापायन मदीं न्यायालयीन वाद सुरू आसलो तरी ताचो फटको चल्याच्या आयुश्याक बसचो न्हय अशी स्पश्ट भुमिका न्यायालयान घेतली. न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले हाणें दिल्ल्या आदेशात चल्याचे शारिरीक, मानसीक, नैतीक आनी भावनीक कल्याण हेच न्यायालयाचें मुखेल कर्तव्य आशिल्ल्याचें नमूद केलां. पालक अमेरिकन नागरिकत्व आशिल्ले मूळ भारतीय वंशाचे नागरीक आसात. तांचे कडेन OCI कार्ड आसून त्या आदाराचेर ते आसगांव आनी हडफडे रावताले. प्रकरणात आवय चल्याक घेवन अमेरिकेक गेल्या उपरांत परतून भारतात येवची ना असो भंय बापायन उक्तायिल्लो. तशेंच अमेरिकेत स्वता आड कायदेशीर कारवाय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावो बापायन केल्लो. मात न्यायालयान हो भंय ठोस पुराव्यांचेर आदारीत नाशिल्ल्याचें निरीक्षण नोंदयिल्लें. आवय न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचो स्वीकार केलो. सुटी सोंपल्या उपरांत आवय चल्याक घेवन भारतात परत येतली असो विश्वास उक्तायलो. निमणे न्यायालयान अर्ज मंजूर करतना पालकां भितरल्या संघर्शा परस भुरग्यांचे हित अदीक म्हत्वाचे आशिल्ल्याचे सांगले. न्यायालयाच्या आदेशातले मुखेल मुद्दे. न्यायालयान चल्याकडे प्रत्यक्ष संवाद साधलो. चल्याची अमेरिकेक वचपाची इच्छा आशिल्ली अशें न्यायालयान आदेशात नमूद केला. आवय बापाय भितर आशिल्ल्या मतभेदां खातीर भुरग्यांचें आयुश्य इबाडचें न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. चल्याचें शिक्षण, इश्ट आनी सोयरी गोंयांत आशिल्ल्यान ताचें मूळ आयुश्य भारतात आशिल्ल्याचो उल्लेख आदेशात केला. न्यायालयान आवयक कांय अटी सयत अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिल्या. सुटी सोंपल्या उपरांत थारिल्ल्या वेळार चल्या सयत आवयन भारतात परत येवप सक्तीचें केलां. तशेंच फोन वा व्हिडिओ कॉला
वरवीं सदांच चल्याचो बापाय कडेन संपर्क साधून दिवपाची जापसालदारकी आवयचेर सोपयल्या. बापायनूय भुरग्यांच्या राबित्यात हस्तक्षेप करचो न्हय अशें न्यायालयान आदेशात स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिळारी डॅमांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तिळारी धरणाची एक गेट उगडलेली आसा. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या 6 गांवांसयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळिल्लो आसा. तिलारी घाटाचा डॅम गेट ओपन केला, एक गेट. आता ही न्यूज मला सोशल मीडिया थ्रू कळतं. WRD डिपार्टमेंटची ड्युटी होती की मला एक नोटीस किंवा एक लेटर द्यावं, पण मला अजून लेटर मिळालेलं नाहीये त्यांच्याकडून, जेणेकरून मी लोकांना एक अलर्ट नोटीस किंवा एक पब्लिक नोटीस त्यांना दिली असती. तर आता मी माझ्याकडून गावकऱ्यांना व्हॉट्सअप थ्रू मेसेज पाठवणार आहे, अलर्ट करणार आहे. पण मला खंत वाटते की त्यांच्याकडून एक लेटर यायला हवं होतं, जेणेकरून आता कितीतरी गावात महिला त्यांचे धान्य घरात ठेवतात किंवा काही लाकडं असतात चुलीसाठी वगैरे, किंवा देवळात आता देवस्थानमध्ये सुद्धा त्यांनी एक लेटर द्यायला हवं होतं, कारण ते मोस्ट अफेक्टेड एरिया आहेत. चाळातून जेव्हा दुमाशे रोड पहिलं पॉइंट देऊळ येतं, त्या देवळाला सुद्धा त्यांनी एक नोटीस द्यायला हवी होती, त्यांनी दिली नाही. तर माझी तेवढीच एक अपेक्षा आहे की आता तरी त्यांनी एक नोटीस आम्हाला पाठवावी. धन्यवाद. पुढच्या वेळी पावसाचा जोर वाढला तर आता हे आम्ही आता आमच्याकडून तर आता अलर्ट नोटीस देणारच आहे, कारण आम्हाला काळजी आहे माझ्या गावकऱ्यांची. त्यांनी आता नोटीस का नाही पाठवली मला कळत नाही. आता मी त्यांना फोन उद्या करा, मला माहित नाही ऑफिसमध्ये ते असतील का नाही, पण मला तर त्यांना आता विचारायचंच आहे की त्यांनी आम्हाला का नाही लेटर पाठवलं. मडगांव कोंब वाठारांतलो नामनेचो दोतोराचो चलो संजील कुडचडकार हाका शुक्रारा दिसा उजवाडा कथीत अपहरण ताचें जाल्ल्याचे सोशल मिडियाचेर बरेच व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग सोद मोहीम हातांत घेवन संजील हाचो कारवार वाठारांत सोद लायलो. हो प्रकार नेमको अपहरणाचो आसा काय हेर कसले आसा तें अजून स्पश्ट जावंक ना. घोवा बायले मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूं असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडल्या चवकशे उपरांत ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो गजाली मुखार येतल्यो अशी माहिती दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग वर्मान दिल्या. मैटर था जिसमें कि शायद फैमिली डिस्प्यूट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसमें एक जो लेडी है along 2 other people, she is trying to forcefully take her husband into the car and then she drove away. तो उसमें we received a complaint from the daughter of that man named संजीव कुडचडकर. तो उसके बेसिस पर हमने कंप्लेंट FIR रजिस्टर की है एंड वी गॉट द पर्सन ऑल्सो एंड दोज टू अनआइडेंटिफाइड मैन, उनको हमने अप्रीहेंड किया हुआ, तो उनको सिक्योर कर दिया गया. कहाँ पकड़ा उसको? उनको कारवार से लेकर आए. कहाँ ले जा रहे थे, कुछ आइडिया है? अभी उनकी वाइफ को भी लेकर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा लेकिन मोटिव क्या था उसमें. तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसी के बेसिस पर बाद में फाइंडिंग से उसको वापस आएंगे. सो कार में ये तीन ही बंदे थे? हाँ, वाइफ जो अनआइडेंटिफाइड है वो, और ये जो कैसा केस बनाया अभी तक? किडनैपिंग या अबडक्शन का केस है? अबडक्शन का केस. कितना साल का है 40s का. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.